परे ह्या सुमान बोर हांव शिकातली देंवचारां तुवें कितें नकलो जावंक जाय हाचे वयर. कारण तो खरो दुस्मान जो तुका नो पयत करूंक सोदता, तो तें करूंक फटींगपण उजार करूंक सोदता. बरी खबर ती आमचे कडेन आसा मजबूत शक्ती जी आमकां मेळल्या आमची सोयरी गोती वरवीं जेजू क्रिस्तांताय. ही शोगोन इतली म्हत्वाची की म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक जर ह्या सुमारान खंयचे प्रोग्राम तुका चुकल्यात तर खात्री करून ते पळोवन घे वेबसायटीर. दुस्मानाची मांडवल जाणो जावन आसा झूज जिखपाची एक चावी. आयज जिंजो म्हाका सांगात दिता तुजे प्रश्न घेवन ह्या विशय वयर. वय जिंजो खरोच बरो विशय. हांव जाणो जायतो लोक देंवचारा बद्दल वय उलोवंक आसा. सोदिना म्हूण देंवचाराचे शिंदूक पासून सोदिनात पूण तूं जाणय पयली वस्त ताची जी ताका नाका आमी कळलेले की तो खरोच आसा म्हूण. वय म्हाका दिसता हो एक व्हड प्रश्न लोकांक. तर खंयसर हांवें अंतर करचो. हांव सोयतानाक शाबासकी दिता ताचे वयर आनी हांव कितें कोत्ता म्हाका ताच्या सवे वाटावंक आनी हांव देवाचेर कितली पाटी येता आनी हांवें कितें जाणो जावंक गरज हें सगळें रेगेर बरें हाडूंक. पयली सुवातेर म्हाका दिसता जेजूक पळयल्यार पासून एक बरो नमुनो. तो सगळ्याक भोंवंक ना सगलो वेळ देंवचाराची खबर सांगो. ताणें देंवचाराची काळजी करूंक ना पूण तो देंवचाराच्या चाल बुद्धी जाणो आसलो. एक उदाहरण जेन्ना सोयतान खोरेंच उजार करीक हुस्कोताय जी आपोसल पेद्रूक आसली, जेजूक आडकावंक करूंक खोशी देवाची ती आसली खुर्सार वचोन आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक. जेजू रोखडोच पेद्रू थंय वळोन म्हणटा जो खरेंच तोजवीत कोत्तालो ताका जेरुसलेमाक वचना तसो करूंक. ओ ना स्वामी हे तुजे सवे केन्नाच कळोंक फावो ना तुज्यान करिना जर देदादा. आनी बायबल म्हणटा जेजून पेद्रू थंय वळोन म्हटलें म्हजे फाटल्यान सर सोयताना तूं एक ओकमान आनी ओडचोन आनी तूं म्हजे वाटेन आसा. तो जेजूक रोखडेंच गमलें की जोरी तें आपोसल पेद्रू कडल्यान येतेलें की तो देव नासलो देवाचो ताका सभाव नासलो आनी आमी देवाचो सभाव जाणो जावंक जाय. आमी जाणो जावंक देवाक आमी कितें केलें जाय तें आमी जाणो जावंक जाय. त्यो वस्तू ज्यो तो म्हणटलो ज्यो वस्तू तो म्हणचो ना तो कित्याक बऱ्या मोनाची क्रिस्तांव लोकांक दुस्मानाच्यान उजार करूं येता आनी ताची म्हणूनय ताचे देंवचार बसला म्हूण वो देंवचारान ताचो ताबो घेतला पूण तो आमची अस्कोताय उजार करता. तूं जाणो एक उदाहरण एक आवय जी खरेंच आपल्या भुरग्याचो मोग कोत्ता पूण ती मातशी ओदीक टिक्का मारपी. वो तिका नाकांनी संवय जाल्या देखून ती भुरग्याच्या वायट दोशा चडशी मुखार हाडटा. गाली नासतना थोडे भोव बरे मुद्दे ताचे. तिका पासून दुस्मान उजार करूंक शकता त्या भुरग्यान एक हार मानपाचें सैम उत्पन्न करून इतल्या खोलायन की तांकां दिसून येता की तांणी कितें पासून केल्यार फायदो ना. तांच्यान कितें सारकें तें करूंक घडचें ना अंतर दाखोवंक आनी त्या वरवीं एक नेम उत्पन्न जाता तांच्या जिवितान जो तांकां हारोयता. देखून आमकां क्रिस्तांवांक निबेल गरज देवाचें उतर जाणो जावंक. आनी हालींच हांव जायतीन चिंता तुजो आनी बायबल सांगता देवाची वळख कर जाची वळख कर आनी हाचो अर्थ कितें आनी ताचो एक अर्थ जाणो जावंक ताचो सैम. होय हें चड व्हड आनी म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचो सारको जापाब दिलो म्हूण जो हांव आनीक मातशें खोलायेन घेवंक सोदता कित्याक ती दुसऱ्या पावंड्यार वेतात. पूण ही येता कॅनडांतल्यान लिंड कडच्यान आनी तें म्हणटा म्हज्या मनार खूब वेळ एक प्रश्न आसा. जर हांव एका उलट्या अनुभवा खाल चलता तर जायते एक नंबर देव म्हजी परिक्षा घेता, नंबर 2 सोयतान म्हाका नाडटा, वो नंबर 3 तो परिणाम हांवें आदारलेल्या पातकाचो. आनी हांव जाणो पयली वस्तू म्हणटलें की बरें हांव नकलो तूं कितें भोगता तें पूण म्हाका दिसता आमी सगळी प्रश्न विचारता म्हूण हांव कसो जाणो जातलो तर तो सोयतान वो देव तर हांवें कशें शिकोंक जाय. बरें एक वस्त आसा जी हांवें एक पावटी आयकल्ली आनी हांव ती पोत्तून साबार पावटी लोकांक शिकयता सांगतना आमच्या कॉन्फरन्सांनी आनी खरेंच सगळीं आसतात पूण तें सत तांणी म्हटलां जो देंवचार तुका त्रास दिता तो 2 भितरली एक जावं येता. तुवें कितें सारकें केलां वो तुवें कितें वायट केलां. आनी तूं जाणय हाचे विशीं सत तें हें खंयच्याय वेळार आमकां आडकोली आसत सदांच बरें मागणें करूंक आनी म्हणोंक देवा हांवें हांगा खंय पूण दार उकडलां. तूं जाणय आमकां जानवाय नासतना पासून आमच्यान आमच्या जिवितान दारां उकडूं येतात. तूं जाणय म्हणटोच एक शाणो मनीस म्हणोंक आसा देवा हांवें नकलो जावन नेनारपणार हांगा एक दार उकडलां काय आसात एक भाग म्हज्या जिवितान जाचो उपयोग दुस्मानान केला. तूं म्हाका कितें तरी दाखोवंक सोदताय पूण हाची दुसरी बाजू ती ही तुका नाका हें आनी तें उलटें करून आनी हाचेर आनी ताचेर बोगलान घालून आनी तूं जाणय तोच बीत करून कसलें पूण कारण आनी तें कोत्ता कोत्ता तूं सगळेंच घुस्पता तर हांव चिंता तूं जाणय तूं देवाक विचार तुका दाखोवंक कितें पळय तें
आनी मागीर तूं मुखार वच आनी दुस्मानाक फुडो कर आनी खरेंच बायबल म्हणटा कितले पावटी आमी आयकता बायबल म्हणटा देंवचाराक पाठ कर आनी तो पावतलो पूण खरेपणी तशें थंय म्हणना जाकॉब 4:7 म्हणटा देवाक खालती जायात देंवचाराक झूज करात आनी तो तो थंय एक मुद्दो तुका चुकोवंक नाका ना वय तर खरेंच तुजें नाकारपण तुज्या खालतेपणान आसा तर सगळें परस बरें जें हांव जाणो हांवें करूंक जाय आगोडे म्हजेर येतोच आनी हांव जाणो की तो दुस्मानी तो करीत रावता तो जाणो म्हाका त्रास दिता पयले सुवातेर हांवें म्हणूंक गरज बरें तूं जाणोय हाचे पासत म्हाका बरें मेळटलें आनी जर हांवें कितें वायट केलां म्हाका बोगस जर हांवें एक दार उकडलां जाल्यार म्हजी काकूट कर आनी तें बंद कर पूण तितल्या म्हणसर हांव मागणें करीत रावतलीं हांव तुजें उतर उच्चारीत आसतलीं आनी हांव म्हाका जाता त्या बऱ्या मनान तुजे थांय खालती रावतलीं आनी एक वस्त जी हांव शिकल्या आनी तें चड मजबूत वस्त जी आमच्यान करूं येता जेन्ना आमकां खूद आडकोल्यो आसात ते जाणो जावन आनी कोणाची मोगान सेवा करूंक जाका आगोडायो आनी गरज आसा म्हाका तुका कितें विचारूंक जाय तुवें कितें पयलें म्हटलां ताचे वयर म्हाका दिसता जायतो लोक सो हे पळयतात खरेंच ह्या मुद्द्याचेर आयली आसात आनी ती तूं शिकयताय तें आयकतात आनी तांकां जाणो जावंक जाय हें हांव कित्याक लागू करतली तें आनी तुवें म्हटलां जेन्ना देंवचार म्हाका त्रास कोत्ता हाची सोजमोनी कितें खंयच्या वाटांनी तूं तुज्या जिवितान पोलेताय सोयतान तुजे विरोध आयलोलो आनी आमी कशी जाणा की हाचीच चॉयस खबर कोत्ता बरें पयली सुवातेर त्यो सुरवात शांतीचो आनी न्हय गोंडोलाचो देखून एक वस्त देंवचार बोगोर तोसवीत कोत्ता करूंक तुजें चूक चोरूंक तुका केन्ना पूण थावें जालां की कशें केन्नाय तूं चड आल्कोलीक सांपोच तुका फकत जाय तुजें सरभोंवती सगलें शांत जाल्लें तूं कितें व्हड वस्तूचो फुडो करीत आसा आनी जायत कोणेक हांगा पासून तूं कित्याचो फुडो कोत्ताय आनी तुका खुबूच काम पडलां आनी हें एक व्हडलें सुमान आनी तूं तयार जाता एक विदेशी भोंवडेर वचोंक आनी निमाणी वस्त तुका जाय तुज्या घोवाची व्हड अस्कोताय वा तुज्या भुरग्याची व्हड अस्कोताय दाखोवंक वा तूं जाणें तुज्या कुटुंबाचे आनी कोण वांगडी तुका ओडचून हाडूंक आनी म्हाका अजाप दिसता कितले पावटी हांव कित्याचें पूण तयारी कोत्ताना आनी मागीर म्हजी माय हॉस्पिटलान आसा आनी हांव एकली तिचो सांबाळ कोत्तां आनी मागीर गोडयेक म्हजी मावशी येतली आनी तिका खेरीत म्हत्व दिवंक जाय आनी हांवच तिचो सांबाळ करपी आनी उपरांत आनी कितें जाता आनी हांव म्हणटा ओ देवा आतां न्हय वय आमकां सदांच एक संवय जावन गेल्या मागणें करूंक की ओ देवा तें वचो कर तें वचो शेको तें वचो शेकोर पूण तूं जाणें पावलून केन्नाच आपल्या मागण्या इगोर्जे खातीर लोकां खातीर ताणें मागणें केन्नाच केलें ना आडकोल्यो वचोंक तो मागणें करी ती थीर रावंक ह्या आडकोल्या मदें आनी देखून जे मिनिटाक तें सुरू जाता हांव जाणो की देंवचार म्हजें सूख चोरूंक सोदता म्हूण हांव जाणो तो म्हाका उचांबल करूंक सोदता म्हणूंक लायतलो एक जमो वस्तूचो सो ताच्या नुसार करूं येता कारण आमी दुस्मानाक जायते पावटी परवानगी दिता एक पावल आनिकूय मारूंक मुखार वचोंक म्हणूंक वस्तू ज्यो देवाच्या उतरांताय सायमात ना एक उदाहरण ओ हांवें कितें केल्यार पासून कांयच एक चलो ना वो तूं जाणा दोर पावटी हांव हें म्हणो दोर पावटी हांव $100 सुरगूट करता कितें पूण जाता तो व्हरता वय तें तशेंच घडलें पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून म्हणटोच म्हाका म्हजी शांती वयतोच जेन्ना लोकां बरोबर हांव सुरक्षीत ना तूं जाणूय तुवें एक दीस केन्नाय सारला तूं फकत ही चिंतना येता म्हाका दिसना हांव तांकां आवडटा म्हूण ओ म्हाका दिसता हांवें कितें म्हटलां आनी ती रागार जाल्यान बरें तांकां म्हज्या बर्थडेयाचो पासून उगडास ना ओ हांवें अशें केलें तांकां ती कितें म्हणूंक सोदताली तर वय ती कितें म्हणूंक सोदताली काय आनी म्हजी उमेद वाडटा कशें केन्नाय तुका सुरक्षीत ना ते दीस आसतात वो भावनाचे दीस तूं जाणूय थंय फकत अशें म्हणटा आयज म्हजो प्रश्न कसलो आनी तूं तर जाणूय की दुस्मान तोच बीत कोत्ता म्हूण तुजी निशाणी तुका चुकोवंक करूंक तूं जाणूय मन जावन आसा झुजाचें मैदान तर आमी खरेंच आमच्या मनाचेर दानमन दवरूंक जाय आनी हांव चिंता खरेंच देवाच्या उतराची अभ्यास करून कितें जें आमकां जेजू दिवंक मेलो जेन्ना हांव पळयता देंवचार तोजवीत करता तें आमचें सोशिल्लें व्हरोंक तेन्ना आमी दिवंक फावना जेजून म्हटलें चोर येता फकत मारूंक चोरूंक आनी इदवास करूंक पूण हांव आयलां तुका जिवीत दिवंक आनी तेंवूय भरपूर आनी तुज्या जिविताचो तुवें आनंद घेवंक तो बरोन वतो सो वय आनी तो हल्लो वळखूंक घेवंक गरजेचें वय कितें जें म्हाका निराशी करता म्हजी शांती चोरता जेन्ना कोणीक म्हज्या घरान खिजिलां जातात वो
तो असलो एक वेळ हितूंच्यान घडयेक म्हज्यान हेच 10 पावटी करूं येता आनी देवाक ताचें पडलें ना आनी मागीर एक दीस तो देरेपेन म्हणटा ताका तें बरें लागना. वतूं न्हय म्हणजे आमी आतां जानो तें अशें दिसता. ओ हॅलो एक मिनीट राव वो फकत दुस्मान जो झगडे सुरू करूंक सोदता. कारण तो जाणो आमी एकामेका लागीं झगडल्यार जाल्यार आमी आमचो नेम सांडटले हांव वो ते आमच्या जिविताच्या आपोवनाचेर परिणाम हाडटले जे पवित्र आत्म्याचें बल आमकां स्वता दिवंक करूंक जे देव आमकां करूंक आपयता. तर देवाच्या उतराची शिकोवन तुका रोखडीच शिकयता केन्ना दुस्मान हाल्लो होय. करता तो. बरें म्हाका जाय तुका विचारूंक एक व्हड खेरीत प्रश्न कारण तूं खबर करी की देव खरेपणी आमच्या हुस्कोतायेन आमकां बल दितलो आमकां जाय तेन्ना कारण ते सुवातेर सोयतान आपूण भितर सरोंक कोत्ता. तर हो एक मनीस आनी ताका प्रश्न जाचो जाबाब तूं ह्या विशया उपरांत दितली पूण तो विचारता हाय जॉयसा एक आजारी दादलो आसून एक सोबीत कुटुंब जाचो हांव मोग कोत्ता. म्हजो प्रश्न म्हज्यान तालनी वयर जैत कसो बरो येता कांय भागांनी म्हाका व्हड झुजां आसा ताचे वयर आमी उलोवची पूण ते त्या प्रश्नाचो मुखी हेतू. हांव खुशाल आनी तोजवीत कोतली जाता ते पोरी त्या प्रश्नांक जाबाब दिवंक. आनीकूय जायते येवपाचे आसा देखून आमच्या सांगाता राव आनी हांव रोखडीच परत येतली. परत येवकार हांव जाबाब दिता प्रेक्षकाच्या विचार दुस्मानाच्या मांडोवली वयर. हांव ताका नांव दिलां जे देंवचाराक नाका तुवें जाणो जावंक. तर परत जिंजर आनीक एक पावट परत सांग तो प्रश्न जो तूं म्हाका बरें विचारताय येदें म्हूण. आसा हाय चॉयस हांव एक आजारी दादलो आसून एक सोबीत कुटुंब जाचो चड मोग कोत्ता. म्हजो प्रश्न तो हो म्हज्यान तालनेचेर जैत कसो बरो येता. म्हाका कुडी सवे व्हड झूज आसा आनी हांव हे वस्तोऱ्या सवे लिंगाची आशा बाळगिता. म्हजी बायलेची आनी म्हजी सैरीकूच एकदम बरी पूण हांव ह्या भागांत खुबूच शिरकोता आनी तुजो निरोप म्हाका जरूर उपयोग पडटलो आनी हो असलो भाग जो तुमी जाणत थंयसर भायर आसा लोक आनी आमकां फायद्याचो जाबाब जाय फायद्याचो परिस्थिती आनी सोयतान सोडून काडटा त्यो वेरोजाच्यो उद्देशी आमचें जिवीत कठीण जाता. आनी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळ्यो तालन्यो आनी ओस्कोतायो वेगळ्या भागांनी आसात म्हणटोच हांव आमच्या भायर आसलेल्या प्रेक्षकांक चिंतपणान उलयता कारण म्हाका दिसता जायतो लोक ह्या भागांनी घुस्पतात आनी जायते पावटी क्रिस्तांव जावन जर आमी एका भागांत कोश्ट करता आमकां बरें पासून दिसना. आनी कोणाक सांगूं की आमी कोश्टवता म्हूण कित्याक आमकां नाका आनी कोणाक गमलेलें की आमी हातून कोश्टवता. तर पयली वचची म्हाका म्हणूंक जाय जाणे हो प्रश्न तुमच्या जायत्या प्रश्नांक लागू जाता की बायबल म्हणटा एकामेकाक तुमचे गुन्या कुमसार जायात त्या वरवीं तुमी बरी जावंक आनी तूं जाणा गूट जावन आसा वजनादीक भार. जायते पावट जे गूट आमी आमच्या भितर लिपोवन दवरतात खरेपणी आमकां दुवेंत कोत्तात. ते थंय बसतात एक आत्मीक कॅन्सर जावन आनी आमची शांती आमचो आनंद आनी आमचो आत्मविश्वास खावन उडयतात. म्हणटोच म्हाका थावें जालें की आमच्या समाजांत तुका दिसता जो लोक दिसना तुज्यान तुजे विस्वास दवरी येता तूं चिंताय बरें जोराचे बदल म्हाका कोणें लागीं उलोवंक जाय पूण जेरूल तुका मेवतलो एक धर्मीक फुडारी वो एक सारको बरो इश्ट वो एक खरोच बरो कुटुंबाचो वांगडी वो तुका जायत तर एक प्रोफेशनल कावन्सलर कोण पूण फकत हे उक्तापे करून भायर हाडूंक आनी जायते पावटी दुसऱ्या मनशाशी वचोंक पासून गरज ना. केन्नाय फकत बसोन देवा बरोबर एक खरें बरें उक्तें उलोवप कर आनी खरेंच देवा थंय व्हडल्यान उलोवंक तातूंत कांय वायट ना. केन्नाय गरज आमी आमकांच म्हटलें आयकोंक आमचो प्रश्न कितें तो. हांव जाणो एक पावटा दुस्वासाचो फुडो करी हांव सारकीच आनी कोणाचेर दुस्वास करी आनी हांवें तातूंत कोश्ट केले आनी तोच बीत केली मागणें करूंक आनी म्हाका फकत अशें दिसलें हांवें म्हज्या घोवाशी वचोंक आनी म्हणोंक म्हाका उमक्याचेर दुस्वास आसा आनी म्हाका जाय मागणें करूंक. वय तें करूंक म्हाका आवड लागलें कारण म्हाका दुस्वाशी जावप बरें लागना. पूण म्हज्या घोवान म्हजे पासत मागणें केलें आनी फकत हांव उक्तेपणी भायर सरली सगळें थारार पडलें. तूं जाणें अजाप दिसता कसो सोयतानाक आवडटा आमी वस्तू लिपोवन दवरूंक आनी तो प्रश्न न्हय म्हूण दोंग करप तो ती आसा पयली वस्त चिंत. बरें तर चिंती नाका चेरूच देवा लागीं उलय पूण आनी कोणा लागीं उलोवंक चिंतून दवर जर तें तुवें करूंक जाय. म्हाका उगडास आसा एक तरणाटो एक पावटी जायतो प्रवास करून म्हजेशी येवन फकत म्हणूंक लागलो तुजो न्ही म्हाका अशें दिसता हांवें हें सांगूंक जाय कोणाकूय. केन्ना हांव प्रवास करतना हांव पळयतां हांव दुसऱ्या बायलेक पळयतां म्हूण हांवें पळोवंक नाका ते नदरेन. हांवें त्या मनशा बरोबर मागणें केलें आनी उपरांत हांवें ताका विचारलें आनी ताणें म्हटलें तूं जाणा ताका सांगल्या उपरांत म्हाका प्रश्न ना. आनी एक वस्त हांव सांगूंक सोदतां ती लूक 22 जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें मागणें कर तूं तालनेत पडना जावंक. तर पयले सुवातेर तूं तालनेत पडना जावंक मागणें करूंक फायदो ना.
तुझा न्हय जायतेच फावटी आमकां तो प्रश्न उबो जाल्लोच नाका. आमी म्हणटा बरें देवा हें आतां वर, म्हाका कसलेच प्रश्न नाका, पूण बायबल म्हणटा तालनी येवंक गरजेचें. पूण ती कोणा वोती येता ताचें ओदीक वायट जाता. बरें तर तालनी कित्याक गरजेची? वय ती गरजेची कित्याक ते पोरी आमी आमचो भावार्थ गोत कोत्तात, ते पोरी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता आनी दुसऱ्या पावंड्यार पासून पावता म्हणटोच तूं जाणा जेंचें जानवायचें की बायबल म्हणटा तुका तालनी येतोली. जेजून वय. केन्नाच म्हणोंक ना तालनीक पडोंक ना जावंक मागणें आनी कोर. जेजू खूब तालनेत वय, घातलो. सारकें ताणें म्हटलें मागणें कोर तूं तालनीन पडो ना जावंक. तर हांव चिंता की थोड्या लोकांक चड जेवपाची संवय आसा आनी फायदो ना मेजार बसोन जेवंक आनी मागीर उपरांत गुन्या म्हणूंक वो मागूंक ओ देवा खरेंच हांवें तें करूंक फावो नासलें. सो त्या विशीं तूं कोश्टवताय तर तुवें त्या खातीर 2 दिसा मागणें करूंक जाय, दिसपोटी करूंक जाय. देव तुजा न्हय हें म्हज्या जिविताची वस्त करताय. आनी जेन्ना हांव बसता जेवंक हांव मागता तुवें म्हाका आदार दिवंक. फकत जेवंक म्हाका गरज तितलेंच. हांवें खावंक नाका ज्यो वस्तू हांवें खावंक फावो ना चालू दवर. तुजा न्हय म्हाका गमलां की हांवें ह्यो कॉलेजाचो कोर्स केल्यार बरो आनी हांवें मागणें केलें. देखून जेजू हांगा म्हणोंक पावलो मागणें कर तूं तालनेक पडो ना जावंक बरें. शिसांक न्हीद येताली आनी ताणें परत म्हणलें मागणें कर तुजा न्हय तूं कित्याक न्हिदलाक मागणें कर. आनी म्हणटोच तूं चिंताय बरें मागणें कर हांव मागता पूण तुजा न्हय घडयेक मागणें कोत्ता आसतलो तालनेत पडो ना जावंक. आनी म्हाका दिसता तुका थावें जावंक जाय की तूं जो दुस्मान तुजे विरूद्ध येता ताचे परस घट म्हूण. चलात आतां तुजे भितर आसा तो व्हड महान संवसारांत आसाच्या परस. आनी तुवें जाणो जावंक जाय जर तुका तालनी आयल्यार तुज्यान ती तालनी हारोवंक जाता. तुज्यान म्हणूं येता विसर देंवचारा केन्नाच ना, हांव थंय वेचिना. पर्वतान भोंवतणी आदीं गेल्या परत वचोंक गरज ना. तूं म्हज्या पांयां सकयल आसा, तुजे वयर म्हाका अधिकार आसा आनी हांव तुज्या सांगण्यांक पाल दिचिना. तूं कोण तो तुवें आनुकूय जाणो जावंक जाय क्रिस्ता वरवीं. आनी उपरांत ती दुसरी वस्त जी हांव चडशी पळयतां जाचेर हांवें थोडी शिकोवन दिल्या आनी थोडी दिवंक चिंता केन आनी एबेलाचे बदल. तूं जाणय पयले सुवातेर तुजा न्हय हे असले दोग पूत आदाम आनी इवेचे आनी एकल्यान दुसऱ्याचो जीव काडलो. केनान आबेलाक मारलो आनी ताणें ताका निड्डुकायेक लागून मारलो. एबेलान पयले पिकेच्या फलाची बोली दिली आनी केनानूय बोली दिली. तुजा न्हय ताणें कितें पूण केलें पूण सगल्यावन बरें घडो तें करूंक ना आनी आमी तशींच केना. तुजा न्हय आमी कितें पूण कोत्ता पूण आनी कोणें केलें ताचे विशीं आमी निड्डुकाय जातात. ताणें आपल्याक जाता तितलें बरें केलें म्हूण घडयेक आमकां तालनी पडटा. घडयेक सोदतें हें आमी फावो तो वेल देवा कडेन सारिना म्हणजे तालनी जातून आमी लोवता आमकां सगळ्याक तालनी आसतलीच. पूण जर तुका दिसता तूं तालनेक पाल दितलो म्हूण घडयेक सोत अशें जावं येता की तूं देवा सांगता फावो तो वेल सारिना. घडयेक तूं उतरार फावो तो वेल सारिना. घडयेक वो मनीस जाका लिंगाची तालनी येता तो चड टीव्हीचेर पोजरेपण पळयता. घडयेक तो आपल्याक तालनेत पडो येता तसल्या परिस्थितीन घालता. तो तें अशें तुजा न्हय हांवें आदीं लोकांक सांगलां तुजा न्हय जर तूं एक काजारी दादलो गरज ना दर सकाळीं तूं तुज्या सेक्रेटरी कॉफीक आनी दोनाच व्हरोंक. तुजा न्हय तूं फकत एक इकमत उत्पन्न कोत्ता जी करूंक तुका गरज ना. आतां हांव म्हणिना कोणाक कॉफी आनी व्हरो नाका म्हूण पूण हांव चिंता तुका सोजमणी मेळ्ळी म्हूण. जेन्ना आमची मिनिस्ट्री धाकटी आसली ल्हान आसली सुपुरली आसली फकत एक मूठभर कारबारी आमचे मदें एक दादलो आसलो जो दर सकाळीं एके सेक्रेटरीक डोनाट्स हाडटालो. आनी हांवें देखलें ती फावो त्या परस ओदीक उलयताली आनी मागीर तें अशें जावंक पावलें तुजा न्हय ही खबर डोनाट्साची. हांवें तांकां सांगलें तें बंद कर. हांवें म्हटलें म्हाका हें गरजेचें दिसना आनी तुवें हें करची गरज ना. जर दर दिसा तुका कोणाक दोनाक हाडूंक जाय जाल्यार तुजे बायलेक वय हाड. वस्तू तुजा न्हय ल्हान थान सुरू जातात. आमी चिंतात हांव केन्नाच तशें करपी न्हय आनी त्या ल्हान धाकट्या चालींनी दुस्मान तुज्या जिवितान भितर सोदता. वय तूं सारकें आसा. जर आमी त्यो वस्तू ओळखूंक शकता देवाक विचारूंक आमकां दाखोवंक ल्हान दार जे आमी उगडटात जाल्यार ते व्हड प्रश्न जावचे आतां आमच्यान बंद करूं येता. वय हांव खरेंच जायते फावटी चिंता की जेन्ना लोक पडटात पुर्या न्हय पडटात पूण पुर्या महापातकान बुडटात म्हाका दिसता ताका आमी एक बरें उतर उजार करता बरें हांव पातकान पडली. तूं बेश्टोच खाटीरतान उठोन तातूंत पडोंक ना. म्हणजे साबार पावलां मारलीं त्या रस्त्यार तातूंत ताट झाड करप ल्हानशें झाड जोड ल्हानशें ताट जोड. तुजा न्हय देवा सांगता वेल सारूंक ना पळोवंक नाका त्यो वस्तू पळयल्यार तुजा न्हय म्हणटोच आमी केन्नाच आमचेर चड विस्वास दवरता. आनी आमी जाणो जावंक जाय की आमी किरकोळ ओस्कोद मनशां आनी त्यो आमकां आदार दितलो. पूण आयक हांगा कितें म्हणटा तें केन आनी एबेला विशीं. तर केनाक आबेलाची निड्डुकाय जाली
निद्दुकाय जाली. इतली निद्दुकाय की तो तयार जालो ताका जिवेशी मारूंक. आनी थंय म्हटला पूण केन आनी ताचे बोलेक देवाक रेस्पेद वो मान नासलो देखून केन बोदीकूच रागार आनी निश्ठूच जालो आनी तो दुखी आनी निराशीच दिसो. आनी देवान केनाक म्हटलें, तूं कित्याक रागार आसा आनी तूं दुखी निराशी कित्याक दिसता? तुवें बरें केल्यार तुका आपणायचो ना आनी तुवें बरें करिना तर पातोक तुज्या दाराशी लिपोन रावतले. ताची खोशी तुका व्हरोंक पूण तुवें ताचेर जोयत व्हरोंक जाय. शिटकावणेचे निशाणी. तर तो हांगा एकूच म्हणटा, पळय, राग जावन आसली तालनी. तुका राग येवंक जावन आसली तालनी तुका. जर आमी आमच्या चिंतनान आनी स्वयंबाक फुडो करीत, आतां आयक म्हजें, आमच्या चिंतनाक आनी स्वयंबाक फुडो करीत जाल्यार तुका दास्ती काडपाची गरज ना फुडल्या पावंड्यार वचोंक आनी खरेंच करूंक ती वस्त जी तुका खोर म्हूण तालनी आयल्या. जर केनान आपल्या रागाक फुडो केल्लो आनी आपल्या क्रोधाक आनी आपल्या निद्दुकायेक फुडो केल्लो, तो केन्नाच आपल्या भावाक मारूंक पावचो नासलो. म्हणटोच गरज आमी शिकोवंक की आमी आमच्या जिवितान आयल्या तालनी परस महान म्हूण न्हय आमी आमच्या वरवीं पूण क्रिस्ता वरवीं आमच्यान ह्यो वस्तू नाकारूंक जाता. बायबल उक्तापे म्हणटा की कितेंच आमच्या जिवितान येवचें ना जें आमच्यान सोशीन येजो तसलें. त्यो आमच्यान सोशीन येजो ताचे वयर आमच्यान येवंक दिना. पूण बायबल म्हणटा दर एक तालनी बरोबर तो भायर सरपाची वाटूय दाखयता. एक वाट पावपाक, सुरक्षीत रावपाचो जागो आनी तूं जाणय तो आमची सुरक्षीत सुवात. तर तें महान. तूं जाणो हें आमकां व्हड उपयोगाचें, कारण म्हाका दिसता तुवें म्हटल्या परी ही गुप्त फायल आमकां दिल्या आनी तातूंत चोरी आपोवंक. तूं जाणो त्या वरवीं आमकां समजूंक थोडे रात्योर मानल्यात ते आनी हातूंत सगळ्याक बोन वोज म्हाका दिसता समजोंक कितलो देव आमकां ह्या चालीन सुरक्षीत दवरूंक सोदता. आमी आमच्या वस्तोगिना, आमी ह्या दुस्मानाचो फुडो करिना नासतना हत्यारां जाची गरज आसा ताका हारावंक आनी आमी शेवट जाणो आनी तो देवाच्या हातान सोडून दिल्यार पुरो. आनी आमी प्रश्नांक की कोण करिनान वो आमी फुडो करूंक तजवीज करिना. सारकें. बरें, तूं जाणवय म्हाका कळोन आयला की क्रिस्ती धोरम एक न्हिदलोलो धोरम न्हय. म्हणजे आमकां भुमिका आसा, आमी देवा सांगाताक वांगडी आसात आनी तो आमकां आमची भुमिका करूंक बोलूय दिता. पूण तोरूय आमी तें पावल भावार्थेचें मारूंक जाय ती वस्त करच्याक. म्हणटूच हांव फकत तुजे खातीर मागतां की तुका थावें जावंक. तूं जाणय खरेंच म्हजी ती म्हाका ल्हान काड्डां दितात तूं जाणय आनी म्हजी शिकोवन म्हणटा प्रेक्षकां पासत मागणें कर तांकां ह्या भागान बॉल मेळच्याक. पूण तूं जाणय हांव तुजे पासून मागणें करची ना कित्याक तुजे लागीं बॉल आसा. जरी तूं क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त तुजें सवें आसा आनी तुज्यान सगल्यो वस्तू ताच्या वरवीं करूं येता जो तुका घोटाय दिता. तर हांव अशें करतलें, हांव मागणें करतां तुका जाण जावंक तें बॉल जें तुजे कडेन आसा. एफेसकारांक मान पावलो निगोचे पासून मागणें केलें आनी म्हटलें हांव मागतां तुका जानवां आनी प्रकाशवाणी मेळच्याक, देवाक वळखूंक, तुज्या आपुणेची अपेक्षा जाणो जावंक सोत तुज्या दायजाचें ताचें सवें आनी जाणो जावंक शक्ती जी तुका मेवता क्रिस्ता वरवीं. तर आतांच हांव तुजे पासत जेजूच्या नांवान मागणें करतां तुका मेळच्याक समजिकाय, प्रकाशवाणी आनी जानवाय जे तुजें आसा क्रिस्ता वरवीं आनी तुका थावें जावंक की कसलीच तालनी तुका चड व्हड न्हय आनी तूं आनीक भिवचो न्हय की तालनी तुजे वयर जैत व्हरत म्हूण आनी ताचो फुडो करून म्हणून कशीच ना. महान आसा तो म्हजे थाय रावता आनी हांव हातून हारचो ना. जेजूच्या नांवान आमेन. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हणून. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी.